गायन घेऊया A32 पेज नंबर 17 A32. सर्वेस्परा मुखारे या ताका दिनवासूया तो तीर खडप आमचे तारण ताका वखाणुया. सर्वेस्परा मुखारे या ताका दिनवासूया तो तीर खडप आमचे तारण ताका वखाणुया. आकी प्रितूम सगलो संसार ताच्या हातांत आसा. उंच उंच पर्वत खोल खोल दर्ये ताणेच घडोवन हाडल्या. सर्वेस्परा मुखारे या ताका दिनवासूया तो तीर खडप आमचे तारण ताका वखाणुया. सर्वेस्परा मुखारे या ताका दिनवासूया तो तीर खडप आमचे तारण ताका वखाणुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेसू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता फेर्नांडीस फॅमिली हांच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या ओतण्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी आमी ह्या वेळार इल्लोसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या राजा पासत मागुया 5 राज्यांनी जी एलिसावां जावपाचीं आसात ती बरे भाशेन जावंक सगळ्या उमेदवारां पासत सगळ्या मतदारां पासत आनी सगळ्या कारभाऱ्यां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो देव आमकां आपणाशी येवंक मंदीर दिता आनी आमी जण एकलीं देवाचींच मंदिरां. पूण जायते पावटी आमकां देव दिता ते सोयेग आमी विबाळल्यात. सगळे आमी विबाळलेल्या सोयेगां पासत देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञाव सारून सांगता. मनान चिंतून कळांक सारून वायट नदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपाक बरें सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्व बळिश्ट सर्वेस्परा समेस्त भाग्यवंतांची घोटाय तूं भाग्यवंत गोन्साल गार्सिया पावलो मिकी आनी ताच्या सांगात्यांक रोग साक्षीपणाचे वाटेन सोम्याच्या खुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयले आनी तेच वाटेन सासणीक मोहिमेक पावयले. तांची खालती विनवणी मानून घे आनी तांचे वरवीं खुर्सायिल्ल्या सोम्याचो पाटलाव करूंक आमी मरो पर्यंत भावार्थ सांबाळूंक तुका विस्वाशी रावंक तुजो देवीक आधार आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या ससना. आमेन.
बागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, असली वडती पदवी देवासान येता आनी आमचे तान उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी वत्तांव. सगळ्या जिन्सांचो कोश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण चेपोन पडोनाव. आमी गोंडोळाक सांपडटाव पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगतांव पूण ओसाद पडोनाव. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टे पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत वत्तांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापें दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन कोरीत आसांव. हे भाशेन मरण आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मानलां देखून हांव उलयलों. अशें बरयलोलें आसा ते प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत कोत्तलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सरशीं वतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवाल्लोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक ना. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किन्ना भितर ना जाता, पूण ताचें भोलेपण जिवीतभर तोखता. जोरी रात काडली दुकां गळोवन, तोरी फांत्या पारार संतोसान उलासता. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकांत रोडण्यान काडलोले दीस तुज्या आदारान आतां उडटा नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते काळी. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजाळायलें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणली, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोंडान नाश करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियेयात.
पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच तुमी भिवूं नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक व्हरती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकान्नी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जेजूचो पाटलावदार म्हूण दाखोवपाक सोयीक ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां जायत्यो मेळटात. आमच्या जिवितांत घडये आमकां वेगवेगळे तरेन त्यो मेळिल्ल्यो आसात. जावं आमच्या घरांत आमी आसतना, जावं आमच्या वावराक आमी आसतना, वा आमच्या इस्कॉलाक आसतना, वा हेर खंयचेय सुवातेर आमी दुसऱ्या मदें जेन्ना मिसळ जाता भोव करून, तेन्ना आमकां हें सोयीक. आनी हें सोयीक क्रिस्ताक परगटपाचें. क्रिस्ताक परगटपाचें आनी क्रिस्ताची स्वता जीं आसात तांचे पासत उबी रावपाचें. हे सोयीक भाव भयणीनो घेता आसतना आमकां जायते पावटी आमचेर आड येवपाक शकता. जायते मनीस आमचेर आड येवपाक शकतात, वो जायत्यो परिस्थिती आमचेर आड येवपाक शकतात. पूण हें सगळें घडटा तेन्ना जेजू आमकां हो काय बरो संदेश दिता. आनी हो संदेश रोग साक्षांचो. रोग साक्षी म्हणटात ते आपलें रगत जेजू पासत वारयतात. आपलें रगत शुभ वर्तमाना पासत वारयतात. आपलें रगत दुसऱ्यां पासत वारयतात. रोग साक्षी हो मार्तिरूय आमी म्हणटा. तर जे कोण आपणाचें वावर करतात, शुभ वर्तमाना पासत स्वता पासत वावर करतात, तांचेर सदांच मरण धरलेलेंच आसा. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. आमचेर जाल्यार सदांच मरण कशें आसा. पूण हें मरण कित्याक तुमकां जिवीत दिवपाक अशें म्हणून भाग्यून पावलून आपण चीट बरयता आसतना सांगलें. जाल्यार दुसऱ्यांक जिवीत दिवचे पासत जायते पावटी आमचोच जीव एके भाशेन आमी खत्र्यान घालपाक पडटा, रिस्कार घालपाक पडटा. जाल्यार जो कोण खरेपणी हे सोयीक घेवन जेजू बराबर जेजू वांगडा चलता, ताका आयचीं ही शुभ वर्तमानाचीं उतरां खेरीत म्हत्वाचीं. देव जितलें आपणें रोचलां, आपणाची रचना आसा तांकां सगल्यांक राखता, सांबाळटा. जाल्यार शेरकांक आनी सुकण्यांक पासून जरी तर तो इतले बरे भाशेन राखता, शेतांतलें तण जरी तर तो हे भाशेन राखता, वो दोंगरा वेलीं झाडां जरी तर देव शिंपता, जाल्यार तुमी मनशां अदीक व्हरतीं. कित्याक सगळे रचनेचे तेंगशेक मनशाक रचला आनी तुमकां खेरीत भाशेन विचून काडल्यान म्हूण जेजू आमकां कळयता. तर भाव भयणीनो, आमी आमचेच भितर हें भोगुया. देव आमचो मोग करता. देवान आमकां राखल्यान, सांबाळल्यान आज पासून वेगवेगळे तरेचे कावज घडये आमच्या जिवितांत घडल्यात. जायते पावटी घडये आमी जखमी जावपाक जाय आसलीं, जायते पावटी घडये आमी मरून वचूंक जाय आसलीं, व जायते पावटी जरी तर आमचीं कामां जीं आमी करपाचीं आसलीं तीं घडये करपाची जायती अवघडाय आसली. पूण जायते पावटी आमी असलो अणभव आमकां आसतलोच जेन्ना देवान आमकां ह्यो वस्तू थाऱ्यार घालून दिल्यात. देवान आमकां निमण्या वेळार एक्सिडेंटांतले पासून सांबाळल्यात. देवान आमकां जायत्या वायटांतली सांबाळल्या. म्हणटच देव जरी तर आमचे बरोबर आसा जाल्यार देवा पासत हो वावर करूंक म्हणजे जेजूचे पाटलावदार आमी म्हूण दाखोवंक. जशें जेजून म्हणलां, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोण मनशां मुखार परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव देवा म्हज्या बापा उजेर हांवूय परगडटलों. पूण जरी तर ह्या संवसारांत म्हाका परगटूंक म्हजो पाटलावदार म्हूण दाखोवंक कोणूय लजेत, कोणूय फाटीं सरत, कोणूय निबां दीत जाल्यार म्हज्या सरीच्या बापा मुखार हांवूय तशेंच करतलों. तर आमचो देव आमकां जे सोयेक दिता तें घेवया, तें समजून घेवया, ओळखून घेवया
आनी हे सोयीक घेवन देवाच्या राजाची आमी परगटणारा जावया, जेजूचे पाटलावदार जावया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. किते घालताय त्या ओंड्यान, किते घालताय ते गाशी, यादीक बाबाच्या हातान, किते विधी दवरताय, मोसोत मोचे कालिसानी मोर, मोजो संतोषानी दूख, सगळी मोची जीण घालता. मोसोत मोयानी गुण, मोचे कालिसानी मोर, मोजो संतोषानी दूख, सगळी मोची जीण घालता. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भो दयाळ बापा, ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जशे गॉन्साल गार्सिया आनी पावलो मिकी आनी ताच्या सांगाती रॉक साक्षांनी रगत वारोय पर्यान भावार्थान थीर रावले, तशेंच आमकांय भावार्थान थीर कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. गार्सिया आनी पावल मिकी आनी ताच्या सांगाती रॉक साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं घट करताय, आनी अशें तांचे असक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा उर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमी जेजूची पाटलाव दारां आनी सयेक घेवन आमी सगल्यांक परगट करता तेन्ना जेजू आमकांय परगट करता. आमकां हीच कृपा मागून सगळीं बराबर जेजून शिकयल्ली प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांतल्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीत आमकां ताचो कुडीस ताचे पुनर्जीवीत आमकां पुरो जेजू ताचे ताचे पुनर्जीवीत जेजू मेलून ताचे सोबेन रिगून रावूंक म्हाका फावलें सर्वांवनोच वतो आदार सगळ्या वनेच उत्तम देणें आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीतपण आमकां ताचो कुडीस ताचे पुनर्जीवीत आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीतपण आमकां ताचो कुडीस ताचे पुनर्जीवीत. प्रार्थुया. सर्व बळिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रोग साक्षां उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी खुर्सार जेजून भेटयलोल्या योजनाची घोटाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. ही घोटायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव खर्चूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरो उपकार. वेंचणुका सोमयार मागणे. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोगली पदवी तुजे तावन येता. संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चलून व्हरूंक मनशाक तुवें अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. जेजूच्या याज्ञिकी, प्रवादीक आनी गौलीक कार्यांत आमकां वांटो दिवन तुजें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयलें. आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या वेंचणुका सोमयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. म्हज्या अंतस्करणाक तुजो उजवाड, म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी. मत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन मत दिवची ताळणी म्हजे सोरशिल्ली पयस कर. बापा, तुजे मांडावळी पोरमणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कर. जाती कातीचो देश धर्माचो भेद उतरून प्रामाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले देशाच्या संविधाना पोरमणे सगळ्या मनशाचे होक राखतले आमदार सेवक आमकां फावो कर. एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनीसकूल, एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायन घेवया F23. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्यांक बोगसूया, दुस्मानाक शिकोन्यो वेव्हारांत घालुया, एकालीच मनान चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.